उजो लागपाचे नेमके कारण कळुना, पूण वाडिल्ले गरमेक लागून उजो लागू येता असो अदमास गुळेच्या लोकांनी उक्तायलो। सद्याक गरमी बरीच वाडल्या, ताका लागून रानांत उजो लागू येता। म्हादय आनी मोर्ले गडार लागिल्लो उजो लागीं आटपांत आयला। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपा खातीर रान खात्याक मजत केल्ल्याचे मोर्लेचे सरपंच अमित शिरोडकारान सांगले। मोर्ल्या गडार जर तुम्ही जाणा आसतले काल उजो लागलो आनी सांजचो आमकां दिसतालो की भरपूर वयल्यान उजो लागत येता सकयल। सो तेजें नेमकें कारण अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना कित्याक उजो लागलो तो। सो हे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेजें इन्वेस्टिगेट करता कित्या खातीर लागपाचे चान्सीस आसा ते। पूण काल जशी एक आमची आपत्कालीन मिटींग जाली आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर चेअरपर्सन साहेब आणि चीफ मिनिस्टरान कंडक्ट केली। त्यांच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आम्ही रातचे सगळ्या लोकांकडे आम्ही एप्रोच केले की बाबा फाल्यां अशें आसा तो उजो आमकां कसो तरी आटोक्यान हाडपाक जाय। सो सगळे आमचे लोक जे वाठारांतले आसा ते आवर्जून म्हणजे अशें इतले हांवें एक्सपेक्ट सुद्दां करूंक नासलें की इतले लोक जमतले म्हणून। खरेंच तांकां इतली आवड आपल्या नेचरा बद्दल आसा की तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिलें की आमकां हे जे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय। ते प्रोटेक्ट कित्याक करपाक जाय, स्वता खातीरच न्हू की जनावरां आसा जे आमचे नॅचरल ब्युटी आसा ते राखोवपाक तेंच्यांनी भाग घेतलो। 2:30 सुमार आमी सक्सेसफूल जाले सगळो उजो पालोवपाक। हांव खरेंच आमच्या लोकांचे आमचे जे कोणी आयज येयल्या ह्या हेका उजो पालोवपाक हातभार लायला तेंच्या खरेंच मना पासून धन्यवाद म्हणटा। आनी आतां म्हाका अशें दिसता की हेज्यान फुडें कसलेंय जर आपत्कालीन जर कितें डिजास्टर्स येयले जाल्यार म्हाका अशें दिसतलें की सगळे लोक एकठांय जावन तेजे आमी मात करतले। उजो लागलो कसो तो सांगूंक शकना, पूण हेजेर नियंत्रण हाडपाक मोठे कार्य म्हटल्यार लोकांनी केलें हांगासर स्थानीक लोकांनी 100 परस चड लोक थंय वचून आयज उजो पालोवपाचो यत्न केलो आनी तेंच्यांनी तितून सक्सेसफूल जाले ते। पूण हेका कारण म्हटल्यार काल माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी काल हांगा कम्युनिटी हॉलान मिटींग घेवन अग्निशामक दल किंवा बाकीचे पोलीस आसो सगळ्यांक आपोवन एकठांय हाडून जे कार्य केलें ते खरेंच कौतुकास्पद कार्य। कारण अशें कार्य करून सगळें एकठांय हाडून स्थानीक लोकांची मदत घेवन दोंगरा पर्यंत वचप आनी ही येदी व्हडली आग कंट्रोल करप तितलें शक्य नसलें। हेजे वयल्यान एक हें जाता एक देख सारकी गजाल की येदी व्हडली आग आसून जेन्ना सगळे लोक एकठांय येता ते केदेंय व्हडलें संकट दूर करूंक शकता हे ह्या लोकांनी दाखोवन दिलें। परिणाम तेजेर बरोच भोगचो पडलो कारण हो काजीचो सिजन आनी ह्या टायमार एखाद्या शेतकऱ्या भावाक बरोच हेजो त्रास जावंक शकता किंवा बरोच हेजो लॉस जावंक शकता। त्या कारणान अश्यो गजाली चडश्यो अवॉयड करप आनी ते बेगीन जर आनीक स्टेप घेतलेले जाल्यार ते आनी कंट्रोल जावं येतालें। नेमके कारण म्हणजे कितें जाणा, हे 4 दीस जाले उजो लागलेलो सगळ्यांक कोणाकच सारकी कितें खबर नासली। तेन्ना उजो व्हडलो लागलो धुंवर येवलो तेन्ना सगळ्यांक कळ्ळें की उजो लागला म्हणून। तेज्या पयलीं फॉरेस्टाचे थंय गेल्ले तेंच्यान सगळ्यांनी पयलें उजो लागला म्हणून तेंच्यांनी पालोवपाक खूब प्रयत्न केलो पूण जायना जालो। वारो लागच्या खातीर ते फुडें वचपाक लागलो। मागीर तो स्टार्टींग केरी लागलो केरीसून मोल्ले गडार आयलो। हे काजू बागेचे सगळ्याक उजो जो व्हडलो पेटलो जाल्यार सगळे काजू बागेचे सगळे वयताले। आतां आयज जर सपोज जर पालोवंक नासलो जाल्यार सगळे काजू बी लागून सगळे लोकांचे काजूचे लुकसाण जातलें आसलें। लोकांक खूब हेजे लॉस जातलें।